नमस्कार. गोवा टुडेत कानिफनाथ तरेचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी पळोवया हेडलायन्स. आमदार विरशेच्या प्रस्नाचेर टीसीपी मंत्र्याची जाप सबज्युडिस. विरोधकांचे कळले विजय फाटी फुडें. कामकाज तहकूब. सबज्युडिस कितें टीसीपी सचिवाक विचारचे. मुख्यमंत्री उलयलो. वारस नाशिल्ल्यो मालमत्ता सरकारी ताब्यात घेवपावेल्यान विधानसभेत वाजले. कालूस म्हणटा सरकारी लँड ग्रॅब. व्हिडिओ फाटी घेवचो ना. मुख्यमंत्री म्हणटा सिद्ध कर. गोंयांत फॉरेन टुरिस्ट वाडल्या म्हूण सरकारी डाटाक मायकलाची चॅलेंज. युरी म्हणटा FRROचो डाटा जाय. मंत्री म्हणटा वाडल्यात. गोंय बदनाम करूं नाकात. संसदेत ST आरक्षणाचे बिल ब्रेस्तारा. काँग्रेस इंडीवाल्यांच्या बोवाळात हुमकळे. मुख्यमंत्री म्हणटा काँग्रेसीक जाल्ले नाका. युरी म्हणटा आदी बिल हाडात. प्रुडंटाच्या म्हादय रिपोर्टाचेर विधानसभेतले चर्चेचो कर्नाटकात इम्पॅक्ट. कर्नाटकी मुख्यमंत्र्याचो जळफळाट. DKशी म्हणटा कोर्टातलो अर्ज फाटी घेवन टेंडर काडटले. आनी मराठीक राज्यभाषा दर्जो दिवचो. मोगोच्या जिताचो विधानसभेत प्रस्ताव. ठराव राज्यभाषा कायद्या आड. विरोधकांचो बोवाळ. विजय म्हणटा कायद्याचो अपमान. फाटली 3 सत्रां जाली टीसीपी वेल्या प्रस्नांचेर सबज्युडिस म्हूण मंत्र्यांच्यो जापो. विजय सोडून बाकीच्या विरोधकांचे कळले. बोवाळ चडार पडून विरोधक सभापती मुखार. कामकाज स्थगीत करचे पडले. टीसीपी मंत्री सबज्युडिसाचेर ठाम. मुख्यमंत्री वगी म्हूण विरोधक चाळवले. जाप कित्याक मेळना. सबज्युडिस कितें ते टीसीपी सचिवाक विचारात. मुख्यमंत्र्याचो सभापतीक सल्लो. Under subsection 2, subsection 49 rules of procedure conduct of business of Goa Legislative Assembly, I am answering the following style accused on the next sitting. That is star LEQ number 1C will be answered on 7/8/2025 and star LEQ 3 I am postponing to the next session. Under subsection 3 of subsection 49. Which 3? Star 49 read subsection 8, subsection 39 rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly and powers that are vested. I am not providing the replies to the following LEQs number 2A, 13B, 20B, Because 20C, 20. Let me sit. You sit down. Under start LEQ number 38, 57, 62, 94, 96, 127, 134 and start LEQ number 152 as provided as per the rules and regulations of the House. Every time आता मुगे 2A every time not subjudice म्हणजे किती because there are elements there that don't have anything they do with us because speaker sir बोलायला आता question number किती पोस्ट अरे सर why is this you are doing सगळे तेंगेले ऐकतो हम excuse me सांगते ऐकतो subjudice there are parts of the element which are not subjudice speaker sir town and country answer so बोर्डाचो इशू आसा speaker sir answer या बोर्डान कोड आसा हो क्वेश्चन केल्लो या क्वेश्चनाचो आन्सर दिवना हेजेर कितल्या subjudice मॅटर कशाक subjudice मंत्र्यान सांगले सबज्युडाइज असल्यामुळे सबज्युडाइज असल्यामुळे मंत्र्यान सांगले सबज्युडाइज असल्यामुळे आपण मंत्र्यान सांगले म्हाका कळना हांव कितें उलयता तेन्ना. सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटां स्थगीत करता. The start LEQ number 3A will be the postponed to the next session म्हटला. 2A ऐक नाही माझे फुडले. हां ताज्या उपरांत he had cited something subsection 3 of section 49 and subsection 8 of the section 37 rule and procedure of the conduct of the business of Goa Legislative. I am not providing the replies for this. बट तुम्ही एक काम करा बेटर वे तांचो इतको आग्रह असल्या कारणान हे जे क्वेश्चन्स आसा पळय हे टोटल क्वेश्चन्स सेक्रेटरी CS आनी तुम्ही कितें क्वेश्चन्स आहा ते पळयात आनी कित्याक आन्सर करूंक शकना ताजी रिप्लाय जी आसा ही कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या सेक्रेटरीक सांगात नाजाल्यार हे क्वेश्चन्स
तुम्ही तांकां आतां ना जाल्यार फुडल्या सेशनाक तुम्ही फाल्यां पयल्यान पयली सेक्रेटरी टू द TCP हांकां आफोवन घेयात आनी ताका जर प्रॉब्लेम आसत बाबा कित्याक आन्सर करिना सबज्युडिस कितें आसा हाजेर चवकशी करात आनी फाल्यां त्या अनुसार तांकां कळयात कारण हे तिनूय क्वेश्चन स्टार LAQ नंबर 2A 13B 20B 20C and unstarred LAQ number 38, 57, 62, 94, 96, 127, 134 and transfer unstarred LAQ number 152 म्हटला हितूर कन्फ्युजन कशें आसा एक तर तुमी ट्रान्सफर हो फाटले फावटीचो ट्रान्सफर जावन आयिल्लो मिनिस्टराकूय आफय डिस्कस करात आनी हेजेर त्या अनुसार तांकां फाल्यां रिप्लाय करात वारस नाशिल्ल्यांची मालमत्ता सरकारी ताब्यात वचपाच्या कायद्यावेल्यान विधानसभेत वाजले सरकार पद्दतशीर जमनी हडप करता कालूच म्हणटा व्हिडिओ फाटी घेवचो ना मुख्यमंत्र्याचे कळले आरोप सिद्ध कर इतलो तेंप खंयच्याच सरकारान लोकांच्यो प्रॉपर्टी साल्वार करूंक कांयच केलें ना आपल्या सरकारान SIT नेमून प्रकरणां उस्तिली एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता कोंकणी न्यूजाक आमचे गोंयचे जनतेचे म्हणजे गोंयान आसलेले गोंयचे भायर आसलेले गोंयचे लोकांक आनी म्हाका कितले जाणी तो व्हिडिओ धाडलो हांव ऑनरेबल आमचो आमदार कालूस बाब जो आसा एक कलीग आसा ही इज अ कलीग ऑफ लिगल फेटर्निटी ही इज whether this law which was brought is very specific and I will show you in the constitution which I don't have to tell my colleague that lands which are not titled are already in the constitution belonging to the government to the particular government whether his video which is circulated he's got cut paste karun gatla that also he has to clarify and honorable CM has also to clarify whether the bill brought by the revenue minister is to rob the lands of Goans as claimed in the video. I said when this bill was brought, I didn't say it outside, I said it in the floor of the house, this is an official land grab. Speaker sir, object. And I mentioned it, you never said object for this. तो चुकीचा अर्थ जो असा पळय तो I made the statement, you didn't know what the bill is. This is आम्ही ह्याच्या कॉलिंग अटेन्शन हाडला सरकाराच्या बिलाच्या नावाच्या सकयल सरकाराची बदनामी आम्ही खपून घेवचे ना ताका जर चॅलेंज करपाचे आसत जाल्यार लेट हिम चॅलेंज द बिल इन द कोर्ट I will tell the honorable speaker video because that property identify करून केला सर्वे केला म्हणून कित म्हणटा स्पीकर सर तेणी तो व्हिडिओ विड्रॉ कंप्लीट की इतल्या ताकतिकेन हे बिल जे पास केले 2024 आज आम्ही 1 वर्ष नंतर आहा कितल्यो केसी तुवें आयडेंटिफाय केल्या स्पीकर सर एक मिनिट हांव लिस्टेड इतलो बरें अरे रिलेटेड बरें तू कसो उलयता ताणे उलोवप तें ताणे हाडिल्ले केसी ज्यो आसा पळय न्हू SIT केसी सगळ्यो SIT लँड ग्रॅब फॉर्म केल्या उपरांत रजिस्टर्ड केल्या ताज्या कितले अशें तुमी धरल्या कितल्यो अबॅन्डन्ड प्रॉपर्टी कितल्यो आहाय आतां वयतल्यो सरकार दिता तो विदेशी टुरिस्टांचो डाटा सारको ना मायकलाची चॅलेंज यो वच करतात तातूंत खंय गोंयकार पॅसेंजर मंत्री म्हणटा 5 वर्सांत 30% टुरिस्ट वाडल्यात पोस्ट कोविड रिकवरी जाता इन्फ्लुएन्सरा भशेन तुमी गोंयांक बदनाम करनाकात युरी म्हणटा FRROचे आंकडे घेयात जीत म्हणटा रोडवेज रेल्वेन येवपी टुरिस्टांचे कितें 2020 कोविड येयले आणि कोविड येताना आमचे जे UK आमचे गोंयकार जे वचोन UK सिटीजनशीप जाले म्हणजे ब्रिटीश पासपोर्ट घेतले थोड्यांनी पोर्चुगल पासपोर्टाचेर म्हणजे पोर्चुगीज पासपोर्टाचेर ते परतून येयले आणि अरायवल दाखयले पोर्चुगल 15,661 2020 चे उलयता हांव डेटा स्पीकर सर डेटा जेन्ना दिता तो ट्युरिस्टाचो डेटा मागला आमी टुरिस्ट इन 2025 वास्को देवल्या 34,64,490 आणि मोपा देवल्या 22,48,268 22,48,268 total amounting to 57,12,758 what domestic also international speaker sir दाबोलीच्यान देवले 1,15,645 मोपाच्यान देवले 2,10,190 सुमार
We are talking, Speaker sir, roughly about 90 flight, 45 in 1990, 180 trips per day return on both airports today, vis-a-vis 100 which were happening before when only Daboli was there. Azwi Speaker sir सांगता, influencer येतले, influencer बोवाळ करतले, influencer पैसे घेतले आणि गोंया बाबतीत उलयतले. We agree that there are challenges in this destination like any other destination. Please specifically tell us that public money while going to UAE, while going to UK, while going to Spain, while going to Lisbon, there are reports that even while going to these countries, embassy वचपाची एक प्रथा असता. Let him answer. This pratha has been used and whether you will assure the house of collecting the data. Uzbek was never a destination. We went to Uzbek, opened up Uzbek scheduled flight चालू केले. Poland was never a market. या 2 वर्षांत पोलंडाचे शेड्यूल फ्लाइट्स तयार केलो. या वर्षात चार्टर चालू करता पोलंडाची. रशिया बिकॉज रशिया रोडवेज आणि रेल्वेचे टुरिस्ट जे येतात तो डेटा कसो व्हेरीफाय करतात ते त्यांच्यानी एजन्सीज एक दिला एजन्सी एका दिला पण म्हाका दिसता बॉर्डरीचेर म्हाका जो इतलो प्रश्न बॉर्डरीचेर काउंटर तुमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाचे ओ ह्या एजन्सीचे आसा काय म्हणजे रस्त्यातले जे गाडयेतल्यान येता ताचे 15% एसटी आरक्षणाचे बिल संसदेत चर्चा पासिंगाक येवंक दिनात. कामकाज जावंक दिनात म्हूण मुख्यमंत्री सावंताची काँग्रेस आनी इंडिवाल्यांचेर टिका. आज लोकसभेत ह्या बिलाचेर चर्चा जावपाची. गोंधळाक लागून हुमकळी. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा बिलाक विरोध ना. बोवाळ चल्ला तो खंय बिहाराच्या इशू वेल्यान. तुमी बिल हाडात, काँग्रेसीचो विरोध नाच. खरें म्हणल्यार आमच्या विधानसभेंतल्यान एसटी रिजर्वेशन मेळटा हो आमचो प्रयत्न आसा. म्हाज्या टेन्युअराक आमचें रेजोल्युशन हांगासर पास केलें. हांव कंटिन्युअसली मॉनिटर करता. बऱ्याच जाणांक म्हज्या एसटी भाव आनी भयणीक सांगपा खातीर म्हणजे म्हाज्या इतको फॉलो आनी कोणी करूंक नासतलो. ओके, हांगा पास केल्या उपरांत कंटिन्युअसली हांव थंयचो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आसतलो किंवा होम मिनिस्टर आसतलो हांकां सांगून हांव जेन्ना जेन्ना होम मिनिस्टराक मेळटा तेन्ना तांकां तें रिमायंडूय करता. फाटले फावटी सेम थिंग जालें जेन्ना एसटी बील फाटले फावटी राज्यसभेन येयलें तेन्नाय तसोच विरोध केलो आनी तें बील फुडें गेलें. ह्याय फावटी परत एकदां काँग्रेसीन तेंच केलें. एसटी रिजर्वेशन दिवपाचें काँग्रेसीक ना अशें म्हाका दिसता. कारण की आमकां 27 रिजर्वेशन येवपाक जाय आशिल्लें म्हणून आमचो कंटिन्युअसली प्रयत्न आशिल्लो की एसटी रिजर्वेशन जावपाक जाय म्हणून. बट काँग्रेसीक खरें रिजर्वेशन हाडलेलें नाका हांगासर. त्याच पद्दतीचो काँग्रेस हांगा जमोवंक ना म्हणून थंय विरोध करून दुसरेय फावटी जे आहा पळय न्ही हें बील पुश करपाचें काम तेंच्यांनी केलें. त्या खातीर 27 जर चुकून रिजर्वेशन मेळ्ळें ना जाल्यार ताका काँग्रेस जबाबदार आसतली अशें म्हाका दिसता. Was not put. There was another thing with regards to Bihar. Okay, that was a constitutional crisis. Do not put that thing that they opposed it. Was it tabled? It was not tabled in the first place. So let it be tabled. And our captain Saudhru MP has taken this issue, consistently spoken on this issue. So let them table it. They have to table it again. Kitli billing ele. So many bills that are tabled. They have to be this. What stops them from tabling it again? Let them table it again. प्रुडंटाच्या म्हादय रिपोर्टाचेर विधानसभेतल्या चर्चेचो कर्नाटकात इम्पॅक्ट. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची वक्तव्यां कन्नडिगांचो अपमान. केंद्र आनी गोंयचे बीजेपी सरकार खंय सामील. कर्नाटकाचो हक्काचो वांटो आडायला. 40 लाख लोकांचे पिवपा उदक आडायला. कर्नाटकी मुख्यमंत्री सिद्धाचो जळफळाट. उपमुख्यमंत्री DKशी म्हणटा सुप्रीम कोर्टातलो अर्ज फाटीं घेवन टेंडर काडटले. लवादाची ऑर्द आसा, कोण आडोवंक शकना. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. पर्येच्या साखळेश्वर देवस्थान वादाकडेन संबंदीत 37 जाणांचेर घाल्ल्यो केशी फाटीं घेवच्यो
म्हूण परयेचो लोक वाळपय पुलीस स्टेशनार पावले. केशी फाटी घेना जाल्यार सगळ्या 4,500 गांवकारांचेर केशी घालात म्हूण चॅलेंज. चार्जशीट जाल्या. फाल्यां सावन खंय कोर्ट ट्रायल सुरू. सांगा तुम्ही तुमच्या लेवलापर्यंत कितें करता का तुमच्या कडेन कितें जावचें ना जाल्यार पळय जाल्यार बेस्ट थिंग म्हाजे हिसपान ती चार्जशीट घेवपाची एक एडवोकेट काडपाक तेजेर हियरिंग आम्ही गुन्हा करूंक ना जाल्यार आम्ही चार्जशीट आणि लॉयर कित्याक काडू. कोणाक मारला आमी आसलो रोड ब्लॉक हायवे ब्लॉक करपाक आसलो इन्क्वायरी केल्या तुम्ही हांगाचे पीसी जे लोकल पीसी आहा पळय तांकां सुद्धा प्रेशरायज केला. 10 नांव दिना म्हणून ट्रान्सफर मारल्या आणि ते भुरगे जाय तेन्ना आमच्या कडेन विटनेस रेडी आसा. तुम्ही एक्सेप्ट करता ती चॅलेंज सांगा. आम्ही तुमकां सांगले एक आयओ कोण आहा तो हाडा विटनेस कोणे नांवां दिल्या बाबा तुमच्या कडेन कितें प्रूफ आसा तो दियात आम्ही एक्सेप्ट करता. पूण आम्ही 36 जाण वयचे ना गेले जाल्यार 4,500 कोणी सांगले माझा चेडो केन्ना वचत ना सांजचो वयता वचना न्हू देवाक वयता सांजचो जेयता काय आपलो थंय रावला साखळे शहराकडे त्याचे नाव कोणी सांगले रामा बाबाजी म्हाजीक म्हणून माझ्या चेडचे बेगीन नासतना त्याचे नाव कित्याक घातल्या दुसरे दिसा हळद आणि सकाळी हळद सांजची आणि दुसरे दिसा लगीन कित्याक म्हणून घातले. 144 सेक्शन 144 सेक्शन खंयच्या कायद्यान लायले आणि ना आमकां इन्क्वायरींची कांयच ना. सो डायरेक्ट येयले ते आणि सगळे बंद करा म्हणून लागले. 10 मिनटां दिले 10 मिनटाच्या भितर पुलिसांनी सगळे तोप सगळे आमचे काढले जेवण सगळे उडे. एक्च्युअली थंय ड्युटेक आसलेले पुलीस सगळे थंय जेवल्ले पूण हे आमचे तोप काढून तेंच्यांनी उडयले. तोप उडयल्या भितर एसडीएमाची कलेक्टराची ऑर्डर आहा म्हणले हे सीज करपाची. सो हे कित्याक लागून सीज थंय कितें मर्डर जाल्ली आनी कितें जाल्लें क्रावड आनी हे कितें 144 सेक्शन लायले हेणी कशें खंयच्या कायद्यान लायले हे आमकां जाय. तेकाच लागून आमी आयज हांगा जमल्या. कायद्यान हें देवूळ आमकां बंद आमचें देवूळ देव आमचो देव हेंचो देव आमचो तेका लागून आनी आमकां हो न्याय जाय. ही केसीन आमी कोण इन्वॉल्वूच ना कोणूच इन्वॉल्व ना. 37 जाण केन्ना रोड ब्लॉक करतले हायवे जाल्यार पुलीस खंय आसले जाल्यार ही आमकां केस आयच्या आयज हांगा डिसमीस जाल्लेली जाय आमकां. आमदार देवियार आणि मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्या उपरांत थळाव्यांनी मोर्चा फाटी घेतलो. मुख्यमंत्र्यान शुक्रारा आमदारा वांगडा आमकां पणजे आपयला. बसकेन चर्चा जातली आनी मागीर निर्णय जातलो म्हूण थळावे उलयले. मिडियान आमकां खूब सपोर्ट केलो. हांव खरेंच मिडियाचे थँक्यू म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी आयची जी आमचो इश्यू आसलो तो बऱ्या रितीन आमचो लोकां मेरेन पावयलो आनी इमिडिएट एक्शन म्हणून आमची जी MLA आसा दिव्या राणे त्यांनी सीएमा कडेन आतांच मिटींग घेवन ह्या इश्यू बेगीतल्या बेगीन सॉल्व करचो म्हणून तेणें रिक्वेस्ट केले आनी सीएमानूय आमकां एश्युरन्स दिला की फाल्यां आमकां 12 येवन तेंच्यांनी मिटींग दवरल्या पणजे हांगा आनी ह्या इश्यूचेर डिस्कस करून ते रायट डिसिजन घेतले आनी जाता तितके बेगीन ही जी केस आसा ती ते विड्रॉ करपाक सांगला आमकां एश्युरन्स दिला आनी ह्या बेजार आमी आयचो जो स्ट्रायक आसा आमचो पिसफूल स्ट्रायक तो फाटी घेता. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. मराठीक राज्यभाशेचो दर्जो दिवचो म्हूण मोगोचो आमदार जितान विधानसभेत प्रस्ताव घाल्या उपरांत बोवाळ. ठराव राज्यभाशा कायद्या आड म्हूण विरोधक उठले. विजय म्हणटा शुन्य काळात प्रस्न काडूंक शकना. कायद्याचो अपमान. सरकारान जाय जाल्यार कायदो दुरुस्ती हाडची मागीर पळोवया. देवाची आरती मराठीन करतात पत्रिका मराठीन छापतात पेपर सगळे नॉर्थ गोवन सगळे मराठीन हेंचेर छापूनय येता मराठीन. सर हो कोंकणी हय सारकें कोंकणीन उलयता मराठी. अरे हांव माझे कंप्लेन आज सेकंड लँग्वेज मागल्या फर्स्ट लँग्वेज मराठीन म्हाका वाचपाक मागना सेकंड लँग्वेज मागला हे म्हणून फर्स्ट लँग्वेज म्हाका कंप्लीट करून दी मरे. स्वाती भाषेत त्यांनी जे मांडलेलं आहे ते बरोबर आहे. बरोबर नाही काही वेगळा तुझा लीडर स्पीकर तू किती झिरो आवाराक मेन्शन करून जायना. फाल्यां खंयच्याय कायद्याचेर हांव उलयतलो ताजेर एक मेन्शन करप की हो कायदो चूक म्हणून. हावजान तू अमेंडमेंट हाड
अमेंडमेंट 0 आवर मेन्शन करूंक मेळना स्पीकर सर सिरियस इश्यू तशें जाल्यार हांव सगळे कायदे मेन्शन करता नाल्यार पयलीं त्यांनी सांगपाक ना हांव 0 आवर मेन्शन करता स्पीकर सर स्पीकर सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज म्हटल्या वॉज नो करूंक जायना अशें आधी मातशें ठराव मांडलेला आहे क्या मांडलेले आहे election of the house is gone towards the industry done on Marathi lovers by not notifying it as an official language, even though Marathi has deep roots, presence in Goa, culture, tradition, religious rituals, festivals, cultural programs and literature. It has not been recognized as Goa by the Goa government till now. I strongly urge the government to recognize Marathi Rajbhasha and notify it as a second official language. Dr. Janga Shetty. गोवा फिल्म फेस्टिवल 2025चे अधिसुचोवणेंत एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया टेक्निकल आनी नॉन टेक्निकलांत गोंयकारांक खंय फक्त 15%. तशें जालें जाल्यार भायल्यांक 85% जाता हें सारकें न्ही. हातूंत बदल करात म्हूण गोंयच्या फिल्म फॅटर्निटी ESGच्या मॅनेजराक मेळ्ळें. 80% गोंयकार आनी 20% भायल्यांक असो बदल करचो म्हूण मागणी. नोटिफिकेशना प्रमाण 15% गोंयकारांक जाल्यार 85% भायल्यांक जाता. तशें जाल्यार हो स्टेट फिल्म फेस्टिवल आनी कसलो काय म्हण आर्टिस्ट विशाल पै काकोडेचो प्रश्न. फेस्टिवल 14, 15 आनी 16 ऑगस्टाक. गोंय सरकारान गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल अनाउन्स केल्लो आसा 2025 आनी ताज्यो ज्यो एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसा हातूंत भितर थोडे जे हे आसात ते गोंयकाराचेर अन्याय करपी आसात. एक आसा तो 15% एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया फॉर टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल हे. तर हे 15% जर गेले जाल्यार 85% भायल्यांक कन्सिडर केल्ल्या भशेन जाता. 85% जर तर नॉन गोवन असले जाल्यार मागीर तो स्टेट फिल्म फेस्टिवल कसलो. दुसरे अवॉर्ड्स जे ताणें सांगल्यात त्या अवॉर्ड्सा भितर फीचर फिल्म कॅटेगरीन 21 अवॉर्ड आसात आणि नॉन फीचर फिल्म कॅटेगरीत फक्त 5 अवॉर्ड आसात. आणि तातूंत महत्वाचे म्हणजे डायरेक्टर, एक्टिंग हांकां अवॉर्डूच ना. कोणी सुचोवंक नासतले फेटर्निटींतल्यान. सो आतां नाव वी आर टेकिंग दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू गिव इन रायटिंग की बाबा हें अशें करचें and if it can be implemented as early as possible before this festival, so no कोणाचेर अन्याय जावपाक नाका. 10-15 वर्सां पयलीं गोंयांत आमचे कडेन खरेंच टेक्निशियन्स आशिल्ले, पूण आतां कितें जालां, आतां भुरगीं शिकून आयले बरे बरे इन्स्टिट्युशनांतल्यान एडिटिंगाक म्हण बाकीचे कॅमेरा म्हण हे भुरगीं शिकून आयले आनी दे आर व्हेरी गुड. आमी 80% तरी गोंयचे आसपाकच जाय टेक्निकल नॉन टेक्निकल, 20% भायले. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळयेकार. 26 जुलय सावन गोंयांत नव्या राज्यपालाची नेमणूक. ह्या फाटभुंयेर राजभवनार PS श्रीधरन पिल्लयचो निमणो कार्यक्रम. गोंयांत आपूण पर्यटक म्हूण कुटुंबा सयत परत येतलो म्हूण राज्यपाल उलयलो. हाचेर गोंय पिल्लयक कुटुंबाचो वांगडी म्हूण सदांच येवकारतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊन राज्यपालाचे उपकार आठयले. गोंय राज्याचो सद्याचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयाच्या निमण्या कार्यक्रमाचे आयोजन राजभवनांत ब्रेस्तारा जालें. I want to go alone or with family. My family go there as a tourist, and again and again I will come to Goa and extend my sincere thanks to all of you. You are always welcome to the state of the Goa. As a second home, we are always there for you. This is your extended family. Best wishes for you, for your future life. और आप और मैडम और आप फैमिली के साथ just as not as a tourist, but as our family member आप गोवा में कभी भी आ सकते हैं. On behalf of every Goan and from the back of my own heart, I say thank you. Thank you for your service, your poetry, your kindness, and your unforgettable presence. You don't just belong to Goa, Goa belongs to you. Thank you very much. तशेंच केरळची ट्रेन धरतना आदल्या राज्यपालान गोंयाक आपलो निरोप दिलो. It's a very good state and people are so loving, honest, sincere, and for the development during the last 4 years I am also working. And people are honest and good in their hearts. And this state I never forget in my life.
प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. 30 मीटर रुंदायेच्या रस्त्याक लागून खुबशा दुकानदारांक नोटीशी काडल्यात. पंचायतीन टेपी घेवन मार्किंग सुरू केला. घरां, देवळां, चर्ची कोपेला वतली म्हूण भंय. ह्या मार्गा आर्जीन सुरू केल्या सिग्नेचर कॅम्पेनीक लोकांनी रिस्पॉन्स दिवचो म्हूण आरजी मनोज परबाचो थियेकारांक उलो. तिवे गांवांत जो रोड वयता फ्रॉम माडेल टू जो बिचोले रोड वयता, हो रोड 30 मीटर वायड हो प्रपोज केल्लो आसा. आनी हो 30 मीटर रोडाक लागून लोकांक आतां ऑलरेडी शॉपांक कितलेशेच ऑलमोस्ट 82+ शॉपांक नोटिसीस पावलेल्या, घरांक अजून पावूंक ना. सो हेका लागून लोक सगळे गांवांतले भियाल्ले आसा. लोकांच्या मनान भंय आसा की तेंची शॉपां आयज मोडटली काय फाल्यां मोडटली. कॅनला कडल्यान वचपी बायपास रस्तो रुंद करात. पंचायतीन 2010 आनी 2017 वर्सा थाराव घेतिल्लो. हो रस्तो आसा तसो आसुनी लोकांक नाका जाल्यार सरकार बळजबरी कित्याक करता काय म्हूण मनोजाचो प्रश्न. सो हें ऑपोज करपाक लागून 2010 तिवे पंचायतीन ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. 2017 परते रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की जो कॅनला सायडींच्यान जो दुसरो आसा बायपास रोड आहा तो रोड फुडें व्हरपाचो, त्या रोडांच्यान त्या रोडाचें काम चालू करपाचें आनी हो जो रोड आसा तो एक्झिस्टींग आसा तसोच दवरपाचो. सो दॅट लोकांची घरां, शॉपां, रिलिजियस स्ट्रक्चर आसलें आमचें लक्ष्मीनारायण देवाचें आमचें देवूळ आसा, मागीर कपेला आसा, मागीर चर्चीचो पार्ट आसा, हें सगळें जें आमचें हिस्ट्री आनी हेरिटेज जें वयता पळय ही खंय तरी वचपाक जायना म्हणून आयज आमची सिग्नेचर कॅम्पेन आयच्या दिसा चालू जाल्ली आसा. आमी माडेलांच्यान चालू केल्या. आतां लक्ष्मीनारायण देवळा कडेन आयज मेरेन स्टॉप जाला. लोकांक हो रोड कोणाकूच नाका. सरकाराक कित्याक जाय हो सरकाराक खबर आसतली, पूण लोक जर सरकार चिंतता की लोक अशेंच न्हिदोन रावतले, ओगी रावतले, घरान रावतले जाल्यार सरकारान तें चिंतपाचें न्हू. कित्याक लोक एक ना एक दीस भायर येतले. कित्याक लोकांच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा, लोकांच्या रिलिजियस स्ट्रक्चराचो, तेंच्या श्रद्धेचो प्रश्न आसा, तेंच्या घराचो प्रश्न आसा. सो आमी सगळ्या लोकांकूय मागता की तुमकां जर दिसता की हो रोड जावपाक जायना, तुमची घरां वाचपाक जाय जाल्यार प्लीज आमकां तुमी सपोर्ट करा. आमी जेन्ना सिग्नेचर कॅम्पेन करतले येतले तुमच्या कडेन तेन्ना प्लीज तुमी सायन मारून तरी आमकां सपोर्ट करपाक शकता. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकर. कले खातीर म्हूण बांदिल्ले सांकवाळेचे कला भवन एक कायदो शिक्षण संस्था कशी चलयता. नांव सुद्दां बदल्ला म्हूण यूथ काँग्रेसीचो आरोप. कला भवन उक्तें करून थळाव्यांक वापरूंक दिवचे. सभाघराचो वापर तियात्रां, नाटकांक करचो. कुट्टाळच्या आमदारान इशू विधानसभेत काडलो. सांखवाळे कला भवन आसतना सुद्धा कुट्टाळेच्या लोकांक वास्को, मडगांवच्या कला भवनांत वचचें पडटा. सांखवाळच्या कला भवनाचें उक्तावण केल्लें जाल्यार सभाघर थळाव्यांक वापरपाक मेळटा आसलें म्हूण विधानसभा अधिवेशनांत 0 आवरा वेळार कुट्टाळेच्या आमदारान इशू काडलो. Government has constructed a beautiful Kala Bhavan at Sankwad some years back, but the auditorium is not utilized. The school of Kortali constituency can have their annual function and other programs. The local can witness theatre, dramas, nataks, etc. at Kala Bhavan Sankwade instead of going all the way to Kala Bhavan Vasco to Margaon. I request the government to kindly inaugurate the auditorium at Kala Bhavan Sankwad. सांकवाळच्या कला भवन कंप्लीट जाल्ले आहा. तेजें इनॉग्रेशन ऑगस्टाच्या म्हयन्यान करूया. आर्ट एंड कल्चराक सांगता हांव की तेजें इनॉग्रेट करून तें चलोवपाचें म्हणून तें सेपरेटली तुमच्या लोकां खातीर चलोवपाक दिता. केन्ना चालू? ऑगस्ट म्हयन्यानूच करूया. केन्ना? कला भवनाचें नांव बदलून तें इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लीगल एड्युकेशन एंड रिसर्च म्हूण वापरप चल्लां. हाचे वरवीं सरकारान भ्रश्टाचार चल्ला हें कळटा म्हूण यूथ काँग्रेसाचो अध्यक्ष महेश नदार उलयलो. कला भवन जेन्ना केल्लो हो कला भवन केल्लो जे कलाकार आसा सांकवाळ ह्या गांवांत जे भुरगे जांकां आर्ट एंड कल्चरान इंट्रस्ट आशिल्ले तांकां एनकरेज करपाक हो म्हाका दिसता कला भवन केल्लो. जो कला भवन आशिल्लो हाका चेंज केला नांव फॉर लिगल एड्युकेशन आनी एडवोकेटाक दिला चलोवपाक आनी शिकपाक. हो टॅक्स पयशे इन्वेस्ट केला फॉर द पर्पज ऑफ आर्ट, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ लिगल एड्युकेशन. कॉन्ट्रॅक्ट कितें सायन जाला म्हाका कांयच खबर ना. लोकल आमदारान पळोवपाक जाय की हेजो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा विथ द गव्हर्मेंट कितल्या वर्साक आसा, कितल्या म्हयन्याक आसा आनी हेजें रेम्युनरेशन म्हणून कितें म्हणून मेळटा लोकांक. इट इज अ रिपीट पॅटर्न ऑफ द गव्हर्मेंट. ते बांदून दवरता, ते कॉन्ट्रॅक्ट्स घेता, टेंडर दिता, पयशे घेता. इट्स अ मॅटर ऑफ करप्शन. वॉन्ट द गव्हर्मेंट टू रिस्टोर दीस बिल्डींग फॉर द पर्पज ऑफ आर्ट.
सांकवाळे कॉलेजीक तात्पुरतो जागो दिल्लो. कॉलेज खंय दारबांदोडा येवपाची, मात दारबांदोड्यार काम पुराय जाल्लें ना. आतां प्रश्न उप्रासतात की सीएम जर ऑगस्टान भवनाचें उक्तावण करतलो जाल्यार एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाचें भवितव्य कितें? प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.